हो आसा आमी असोल्डा जंक्शनाचेर आमी आसात आनी हो मुखेल हांगा स्पीड ब्रेकर आसा. हे आतांच न्ही, ह्या गांवच्या थळावीक लोकांनी हांगा कितलें दूख भोगलें ते ह्या थळावी लोकांक खबर आसा. आनी ह्या लोकांची मागणी आसा की ताबडतोब हो रस्तो जो आसा तो दुरुस्त जावचो. हांगा हे इतले जे खड्डे पडलेले आसात हे सरकारान आनी जे कोण पावरान आसात तांणी हे पळोवचें. हे खड्ड्यांतल्यान स्कुटरी आनी मोटरसायकली उसळून पडटा, लोक जखमी जाता. कोण आयकतलो हे प्रश्न? That our roads are very, very good. This is the condition of the road and people are silently suffering here. लोक हांगा आपले त्रास कोणाक सांगू. येवडेच्यान कुडचोड्याचो आमदार आनी मंत्री बाब निलेश काब्राल डेली येवडेच्यान वयता. हे हाल पळयात. बाकीचे सरकारी अधिकारी येतात पूण हे आसोल्डा जंक्शनाचेर हे रस्त्याचे हाल पळयात. हाचेर हे रस्ते ताबडतोब दुरुस्त जावचे आनी लोकांक थाकाय मेळची. आमी उबे आसात आसोल्डा मेन जंक्शनाचेर आनी एकदम रस्त्याच्या मध्यमती हे फोण आसात. डेली ह्या वटेच्यान जे लोक वयतात ते सगळे पळोवन कोणाचो टायर भितर पडटा, कोण उसळून शेवटून पडटा, रस्त्यार पडटा. मंत्री बाब निलेश काब्राल ताणें तरी ते ह्या अभियानाच्या दोळ्या ह्या रस्त्याची परिस्थिती जर आमी पळयली हांगाय जे कडेन म्हणून दवरलेले आसा तेवूय दिश्टी पडटा. हे सगळे वस्तू हे डेव्हलपमेंट जे म्हणटात हे लोकांचे लोकेकायेक उरता. ताजेर खंय